त्या कसन विषय म्हणून सांग गो सुरेखा. मक्का कल्पन मेळली मळकुಡ್ಲೆ तुमगेल पुत्ताल तोंड कितल होडरलल गोतस की ती कल्पन भारी चंदे सिल्खई तिक्कनी हंका चळत सिलिंखई तुम्ही तिक सुन्ने मणापच सिल्खई तुमगेल अण्णान हंका जामई मनुष्य मंच सिल्खई आणि ती कल्पना डार्क कलर ड्रेस गलरी भारी चंदिस्त सिल्खई प्रमणता सती पळयती चिकेच विचारसी तुमगेल पुत्ताक. हे अन्याय गो सुरेखा. तू सुरवेर दुखून विषय सांगका नाका हांवची सांगका. हिने सूर केलेलम्मा हांव कुळार गेलेल तेदना खंय गेलेल म्हण कळलरी तुमका भारी खुशी दत्ता मेळली. खंय गेलेल गो म्हण निमगिल्लेक हांव मिगेल मम्मल घरा गेलेली थंय म्हाका कल्पन मेळली म्हणली. ताकाच हांव हिक किडोच गोस्कर कल्पनाक एकचूर होगलील गो तितलेंची. अम्मा तुमची सांग सानसतना म्हाका न्ही कल्पनाक बम्मुणनी बायल म्हण तुमी प्रसंगतसिलीन की ना तू तिका सुने म्हणा पोचे आनी किट्ट मम्मन म्हाका जावई खारे शवई म्हण तमाश करच प्रासील न्ही गो अम्मा. त्या हिक सांगल गो नाकनतील प्रसंगत पळय. होई गो सुरेखा सानसतना हक्कनी कल्पनाक तमाश करतसिलीन ती आमगेल घरांतो हांव सकडल पशी सानी न्ही गो हो मिगेल सान पोतु तशी दावनो मिगेल अण्णाल चढून पुरा हगेल पशी होड कल्पन दलरी हगेल पशी काय सानी न्ही काय एक 3-4 महिने सानी की कसं की तितलेंची ती केकले खाव तमाश करचेसिले मिगेल सुन्ने म्हणचे मिगेल अण्णन हक्का जावई म्हणचे दले मिगेल हन्नेक भारी कोप येतसिले. अर्ध तिक किडोच गोस्कराची मिगेल अण्णन हक्क जावई खारे शवई म्हण प्रसंगचेसिले. मागीर एक दिसू तिचिके जोर कोण सांगली म्हळ्यारी हन्नी चढुणे 7-8 वर्ष चढू दिसता तेदना तुम्ही चढवल म्हणंतू नाकनातील प्रभोर नकती तांडव तींडव म्हणंत आशी दोन घेवचे मुकारी दायनशी अशे मागीर बेजार दवचे हे पुरा नक्का सिक्ची चढवल म्हणंतू असल प्रगलचे नज्ज सुरवेरी तनी सिक्कोंती कामार वचोंती तंगल पाय तनी रब्बोंती म्हण प्रसंगली. म्हाका सुरवेरी एक नमने बेजार दल्ले कडेरी होन्नेन सांगचे करेक्ट म्हण दिसले गो. त्यात मागीर आम्ही तमाशकोचे रब्बोनू सोडलीन ती आनी चल्ले चढवांक कितले म्हळ्यारी आननी अम्माशी ते दळ मात्र कुळार न्ही गो. मिगेल आनंद तू सानसतना गेल्ला मो अम्मा अशी ते दळ हांव खंय पुणी कुळार वचून येतसिली अम्मन वत्तरी कुळार वच्ची उणी दल्ले तेदना काय अत्तावरी फोनु मोबाईल आसिल्वे कागद बरोवक आसिले सकाळांक तंगल घरा काम करतनाची पूर दावनतसिले केदना की एक दीस कागद बरोवचेसिले आनी अशीची खंय पुणी हडीक म्हणजे मेळ्ळारी आम्ही एकलेल खबर निंगून घेवचेसिल तितलेच गो. कडेर हे चढू वय दूर दल्लीन ती आमगेल घरा परिस्थिती तुक पुरा गोतस मू. हो हॉटला कामाक सरवायला म्हळ्यार हॉटलान तो काम करू सुरू केलं ती कसं की इंजिनियर शिकता असतानाची कसं की लव करून हडी करून घेतली खंय गो तितलेंची सान असताना तमाश केलेली सोडल्यारी ताजे नंतर तक्कनी हिक्का कचेरी ती संपर्क नासिले एकले उल्लन गोतस की ना की गो मारायती सलुके समेत ना त्या कसं ने असं माई दलरी हन्नी तिक्क तशी होगळूच सम्मे संगती ती वे तशी चबा आमगेल पशी पुढे हरडितलेल के तिक्का आमगेल चढुवा पशी होटोट चढू असती दलरीची अयो आमगेल महिना तू किती छंद सिलगुतस्वे सानसतना गरो धावनू कळे गुंगुर केसो यो वर्णन पळो काही गेले मक्कनी तक्का बम्मुणनी बायल म्हणू खेळे तसिलीन ती अशी तशी म्हणतो गोतस्वे थो मारायती हरडीक गावनू हडोट चढून दल्लीन ती अनेक 7-8 वर्ष गेलरी आमगेल गोंडी हरडीके प्राय येता तिगेल जातात बाहेर गेल कदत्ता तुम्ही कसन ह्या नमने लढाई करचे थ त्या मग गोत ना माई मिगेल बमनाल मनांतू हाव सोणू आणि कोणाकई बायले स्थानशनज तू सानस्तना तुगले मम्मंदवो मय्यंदवो तुक तमाश कर निवे सून म्हणापे निवे
हा सून म्हण मक्का मी गेले अन्नल बहिणीना अम्मल भावना प्रा तमाश केला ना म्हणा दलरी अशी प्रहा कोणाक मना दवरंगेनी अबा इतलं उलयत मही हांव खंय गेलें म्हण कळल्यार तुमकां खुशी जाता म्हणू कसले सांगता आशिल्ली हिणें म्हाका किडोच खातीरी नवे हाक कसन जवाब दीत की तुमची जवाब दी गो आता तू सत्य सांग म्हाका किडोच खातीरी तू कल्पना नाव काडलेलें नवे ते कसं म्हणा रे मग ಗೊತ್ತಸಿಲ್ಲ तुम्ही तसल नाही म्हणो दलरी एक सान टेस्ट करूया म्हणतितल्यांची हे महिनातल जीवनांतो सुरवेक आयले पळय सुरेख तीची मागिरी तीची कडेरी तीची कळवे ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮನು ಕಸ ಮಣ್ಣು ಮಕ್ಕತ್ ನಾವೆ ಅಶೀಂಚಿ ಎಚ್ಚೋ ಕಿಡಕ ಮಣ್ ಸಂಗಿಲ್ ಮಂಟ ಸಾರಿ ಮಿಗೆಲ್ ಮನಂತ ತುಮ್ಮಿಚಿ ತುಂಗೆಲ್ ಮನಂತ ವಂಚಶೆ ಸಾರಿ ಮಂಟ मिगेल बायल कसा म्हण म्हाका गोत नावे तू मक्किडोच खातीर निमगेल म्हण गोतस ताकाची तुका चूर चमक दिव्या म्हण हांव कल्पना खोगलिल्ले तुगेले दोळ्यान तो एक नमूने झाड उठोन दिसतसिल्ले ते एन्जॉय करताची म्हाका ती खोगलुच्याक आनी इतली स्फूर्ती मेळ्ळे ಹಾ 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 ಪೂರ ಹಂಗ ಪೂರ ರೂಮಾ ವಚ್ಚುನು ಮುಖಾರ್ಸಿ ಯತಿ ಥೋ ಮೈ ಕಸನ್ तुम्ही तुमको दोघां काही सांगतासा आजी लास्ट आणि केदनाय हे विषय उल्लोचना घरांतू आमगेले दुर्दवो चढवेले दुर्दवो कोणालेद्राकय कुशाल येते अश उल्लोचना जकळवे दायत कोमा हांव उरलेना आजी हांव काही सूर केलें न्ही आज सोडी आनी केदनाय अशें उरलेनात कोमा पळ सुरेखा सन्नस्तना कितली की जन होची मिगेल जावी ना हीची मिगेल सूना म्हणश कसने तमाश कोण असतती त्यांची मना दोन घेवच्या नज्ज कोण कसने म्हणून ती तुमगेल मध्ये सीले एक बांधव्य प्रीती केदने उडी दवच्या नज्ज कळवे परस्पर ನಂಬಿಕೆ अस्का हा वचत निदा येती हा कळली माई सारी वचती सारी म्हणता अशी कुशाल केलेले सारी कसने दवो मिगेल बायल कुशेरस नवे तितले पूर म्हाका चंदशील संसार वाईट कोण घेच म्हणा शीत नवे नक्नतील पुरा उलोचे उतरा वड्डोंग घेवचे कडे लढाई मारचे ते लढाई खंय की वचन पावता हे चरडवांग बुद्धी सांगताना चरडुवे इतलं ಹೊಡ್ಡದಲ್ಲರಿ ಹಂಕ ಬುದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಯಾನ हो तन्नी चमकलीन ती आणि हरामर मिगेल बायलेला गुल्लोवे येत आता तुमगेल कसन सूरदल्ले तुक एक विषय सांगता आसिल गो हांग तुगेल पूतनी सून बसिलींत नवे तनी वचोन ती म्हूण राखत आसिली आज राब बैसून सांगता कसन उलयता ती राब बैसून सांगता म्हणे रे ये कसंकेक म्हणलें ते सोडी खबर ऐकली अगो तू तुम्ही सांगल्यार कळटा बा विषय कसं गोतसवे गोत ना तुगेला कसंकेक विषय उरलो का म्हण हांव तो वोल दुकोन राखता आसिलो उलोचक म्हण आयला रे म्हाका आड येता बा हांव सांगिल तूं आयकू का तीच को आजी कसं गोतसवे आजी सदानंदनी गुलाबी आमगेर हॉटला इल्ली तुको म्हाका एक पण तो गुलाल गुर्तू मेळ्ळी गोतसवे हांव सुरवेर लेकिले सदानंदा कंचकी बायल मनशां कापून आयला म्हणू यो ते गुलाबी मेकअप पळोवंक आशिल्ले सुरवेरीक गोरी जावन छंदी ती मेकअप केल्यार ही सोंकवेनी पळोवंक कितले छंद दिसतासिल्ले गोतसवे फिल्म एक्ट्रेस तिगेले इतराक निवाळ सुका गो कितली छंदी गो कोण की हळडीके मेकअप केलेले खंय पळ तिका मेकअप दत्तना अर्ध हळडीक धरलेले खंय सदानंदान सांगिल्लें
आणि मेकअप कसले वेस्ट करचे म्हणून ती तशीच येईल खंय. यो 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 कितली छान दिसतशील गो तसवे. तज्वेर मारे ती मिगेला गिरापून सेल्फी काढून घेतली. म्हाका कितले खुशी जाल गो तसवे. एक पण ता प्रपंच विसरून गेल गो. प्रसंगचाक तुमको मर्याद करना में हाँ भाईले ले देखा अनेकले खोगली तत्वे तुमको तो उयो उयो मारे ती कसले ख्याना मने कोपो मग केवचो कोप्पा तिका तिका गुलाबी कधी तुमको वट्टूच बडो हलका मन दिसतास हाँ ये का दल म्हणजे लगी रब्बूनु सेल्फी घेवचाक ती कितलाशा पुरो आता आता तिका फोन करता. उयो उयो नाकू गो हांव अशी कुशाल केलेल गो. अयो बा तू खूप पडेल रे भयंकत गो. ना गो हळे मा गुलाबी येनी सद्दू येनी कोणे येनी तुगो. बिल्लीन रे तुम्ही बिवका म्हणू चाहते सांगिले बदा होय गो हळे मा. हे बा एक पण तर जगेल जीवा येईल बरी दल गो मारे ती. तुम्ही फटी सांगतासत म्हणू माका गत्तसिले गा महिनातनी सुरे कुलेतना तुम्ही रणपकडा दकून निकून पडायचे सिला पडेले. आता त्यांनी चमकल मगिरी माक्क तुम्ही अशी किडायतात म्हणून माक कुत्तू असिले तर काजी आवे तुमका शॉक दिले कशी आवा.